Beloved brothers and sisters, on the day of Venerable Agnello, our theme is Venerable Agnello inspires us to be pilgrims of hope. At the beginning of this Jubilee year, our late Holy Father, Pope Francis, encouraged the Holy Church to journey with hope. Hope does not disappoint. These words of St. Paul to the Romans are a motto to hold and live by. On life's journey, when we encounter trials, we often get desperate and live as if without hope. But those who trust in the Lord live with hope and can move forward through trials patiently. Hope gives the courage to forge ahead in life. Venerable Agnello, a man of hope, fixed his gaze on the kingdom of heaven and walked the path of sainthood. Inspired by his example, we pray for the grace to journey through life with hope. As we participate in this celebration, we sincerely pray that the Holy Church may in the near future officially proclaim Venerable Agnello a saint. प्रीतीच्या भयणी भावानो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथी दिसा 98th डेथ एनिवर्सरी आमचो विषय आसा जिविताची यात्रा बरवशान करूंक मान्यवंत आग्नेल आमकां नमुनो. ह्या उत्सवाच्या वर्साचे सुरवातेक आमच्या सोर्गेस्त पाप साहेब फ्रांसिस्कान पवित्र सोबेक जिविताची यात्रा बरवशान करूंक उलो मारलोलो. बरवसो आमकां फोटोयना. ही बाग्योन पावलुची रोमकाराक बरयलोली चिठीन मेळटली उतरां नियाळूंक आनी जिवूंक ताणें पवित्र सोबेक फर्मायले. जिविताची यात्रा चलतना अडचण्या आकांताक सांपडून आमी निराशी जाताव आनी बरवसो नासलो. ह्या मिसाची इंतेसावा लग्नाच्या वार्षिक दिसाक देवाचो आशीर्वाद मागता नॉलन आनी मेलिसा फेर्नांदीस नावेली. दिनवासनेचे मीस भेटयता रेझमो आराउज आनी फामील नेवरा. देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता डेव्हिड आनी कालिशा फेर्नांदीस बाती. बरी भलायकी मागता शॅनिस आनी कॅवली फेर्नांदीस बाती. आग्नेलो फ्रेझर कुतिनोच्या जल्मा दिसा ताका बरें मागता आनी भुरग्यांक बरी भलायकी मागता टेल्मा कुतिनो माजोड्डा. बरी भलायकी मागता रेमेडियस आनी फातिमा फेर्नांदीस कोर्ताली. लग्नाच्या वार्षिक दिसाक देवाक दिनवासता मिनिनो आनी फातिमा कार्दोजो करांबोली. दिनवासनेचे मीस भेटयता जोझफ आनी पॅट्सी माजोड्डा. एड्रियल आनी एलिनाक बरी भलायकी आनी जाणवाय मागता रिची आनी स्टेफी बेतालबाती. पर्ल जेडन आनी एशराक बरी भलायकी मागता आनी जाणवाय मागता आग्नेलो आनी शेरल कोलवा. फ्रेझर आनी जॉलिशाक बरी भलायकी मागता फेलिसिदाद आल्मेदा कांसावली. कार्मेलिना आल्मेदा बरी भलायकी मागता फेलिसिदाद आल्मेदा कांसावली. मेल्बा पेरेराक बरी भलायकी आनी कुशालकाय मागता मारगांव टावन. टेक्ला फेर्नांदीस आनी फामील आनी एलिझाबेथ डायस आनी फामील बरी भलायकी मागता रोशेल पेरेरा माजोड्डा. काजाराच्या वार्षिक दिसाक आशीर्वाद आनी नेतन आनी निशाला बरें मागता एशवर्ड आनी मिनफा रॉड्रिगीज आगासई.
दिनवासनेचे मीस बेटोयता अराउज आनी शिओला मेंडेस मार्सेल रॉन रिबेलोच्या कास्की इंटेसावा पासत मागता जेसिका रिबेलो कुर्तोरी देवाक दिनवासता आनी डॉमिनिक एलन एना अंताव बरी भलायकी मागता एंटनी अंताव आंबोरा टोनी रॉड्रिगीस बरी भलायकी मागता जॉसलिन रॉड्रिगीस तालिगांव फातिमा आनी अनाया मार्टिन्स बरी भलायकी मागता कार्मो मार्टिन्स आनी एल्विया पेरेरा वेल्सांव सोगली उबी रावून यादनिकांक येवकार दिवया. उल्हासानी सर्वेस्पराक वाखाणात सगळ्या मनशांक देवाक गायन करा. उल्हासानी सर्वेस्पराक वाखाणात सगळ्या मनशांक देवाक गायन करा. सर्वेस्पराची सेवा करा, आनंदान ताची भक्ती करा. सद्गीतां गावन गावन भितर चोरा. संतोषानी या देवा मुखार. Hallelu, 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 hallelujah. Hallelu, 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 hallelujah. उल्हासानी सर्वेस्पराक वाखाणात सगळ्या मनशांक देवाक गायन करा. उल्हासानी सर्वेस्पराक वाखाणात सगळ्या मनशांक देवाक गायन करा. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोजनार, तो आमचो बापूय तो सांबाळनार. विश्वासान यातोर ताचे मुखार आमा सोमेस्ता तो घेवंक रावता. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथी दिसा ह्या दोबाजीक मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय जिविताची यात्रा बोरवाशान करूंक मानेवंत आग्नेल आमकां नमुनो. ह्या उत्सवाच्या वर्साचे सुरवातेक आमच्या सर्गेस्त पाप साहेब फ्रांसिस्कान पवित्र सोबेक जिविताची यात्रा बोरवाशान करूंक उलो मारलो. बोरवासो आमकां फटयना. ही बागयोन पावलुची रोमकारांक बरयलोले चिटींत मेळटोलीं उतरां नियाळूंक आनी जियेवंक ताणें पवित्र सोबेक फर्मायलें. क्रिस्ती शिकोवणे प्रमाणे बोरवासो म्हळ्यार देवान केल्ल्यो बासावण्यो देव शार्ती पावयतलोच म्हूण तिरायेन सत मानप. जिविताची यात्रा चलतना अडचण्यांक आकांताक सांपडून आमी निराशी जाताव आनी बोरवोसो नासलोले परी जियेताव. पूण जीं सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तीं बोरवाशान जियेतात आनी कोश्टां अडचण्यांक काळजीदारपणान फुडो करूंक पावतात.
बरवसो तांकां फटयना पूण सासणीक जिविताची खात्री दिता. मान्यवंत आग्नेल बोरवाशाचो मनीस देखून सर्गीच्या राज्याचेर नदर तिरावून भाग्यवंतपणाचो रस्तो चलूंक पावलो. ताचे देखीन आमी जिविताची यात्रा बोरवाशान चलूंक त्रिएक देवाची मजत मागुया. ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना पवित्र सभेन मान्यवंत आग्नेलाचे भाग्यवंतपण ओळखून ताका वेगूनच सांत म्हूण परगटूंक आमी खतखत्यान मागुया. मान्यवंत आग्नेलाची देख घेवन बोरवंशाची मनशां जावंक आमचे जिविताची यात्रा देवाक मानता ते भाशेन जियोंक आमी वावरुया. आनी जायते पावटी आमी चुकल्या म्हूण ओडकून घेवन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. देवाची काकुटिकुलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मोना चिंतून तोंडा उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाविक सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकूट करूं. सगलीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे पवित्र सोबेच्या सेवकांनी एरांकोडची चाकरी करून घेवची म्हूण न्हय पूण तांची एरांची चाकरी करच्या मनान तुवें जेजू वरवीं शिकयलां. तुजी पवित्र सोबेच्या मुण्याऱ्यांक तांच्या कामांत सुडसुडाय आनी बरेपण आनी मागण्यांत तिराय दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्मे वरवीं जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाग्योत पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानो, बाबार्था वरवीं आमी प्रामाणीकपण जोडलां देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा आनी आमचे मदें शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसां त्या कुरपेच्या बेसार बाबार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जाला.
आनी देवाचे वैभव आमकां मेळटलो म्हूण बोरवासो धरून आमी मुरगोडटाव. तितलेंच न्हय, दुमाळ्या मोदें आमी मुरगोडटाव, कित्याक दुमाळ्या तावन सोंसणिकाय उपजता. सोंसणिकाये वरवीं आमची तपासणी जाता आनी तपासणे वरवीं बोरवोसो उत्पन्न जाता म्हूण आमकां ओळख मेळ्ळ्या. बोरवासो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. देवाचें उतोरें. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्याक. सगळीं म्हणुया, तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्याक. तूं एकलोच म्हजें कडप, तूं एकलोच म्हजो तारोक, तूं एकलोच म्हजो किल्लो, तूंच म्हाका तीर गोठाय कोत्ताय. जबाब, तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्याक. सर्वेस्पराच्या गोपान शांत राव तूं म्हज्या आत्म्या. तो एकलोच म्हजो सोदां बोरवोसो आनी विस्वास. जबाब, तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्याक. देवाच्याच हातान आसा म्हाका मान आनी तारोन. तो एकलोच म्हजें कडप, देवाक हांव शरणा येता. जबाब, तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्याक. ताचेरूच विस्वास दवर, सोदां राव ताचेर पातयोन. घाल तुजे उस्के सोगले सर्वेस्पराच्या काळजान. जबाब, तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्याक. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. जिजोवाटानी जिवितू जिविताचे वाटेर आमकां गाव. जेजू स्वतानी रस्तो तूं स्वताच्या रस्त्यार आमकां गाव. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचें काळीज उंचाबड जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरान पुस्कळ सुवात्यो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात. आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणत. तोमासान ताका म्हटलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणो जातल्यो? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना बगर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भक्तानी तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या भावा भयणीनो, मान्यवंत आग्नेलाक मान दिवंक, ताची भक्ती करूंक आनी आमच्या जिवितान लाभ घेवंक आमी हांगासर जमल्या. आयज आमी भक्तीन मान्यवंत आग्नेलाचो दीस समरमता आनी हो विशय आमकां दिलोलो आसा, जिविताची यात्रा बरवंशान करूंक मान्यवंत आग्नेल आमकां नमणो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, दर एकल्याच्या जिवितांत तशेंच कुटुंबांत तशेंच समाजांत जायतीं आव्हानां आमकां आसतात आनी वेळार गरज आसा आमी ह्या आव्हानांक फुडो करूंक आनी जैतिवंत जावंक. आयच्या दिसाक जेन्ना आमी हो समारंभ कोत्ता, जिविताची यात्रा बरवंशान करूंक वावुरता, मान्यवंत आग्नेल आमकां सगल्यांक देख आनी आदार. द कॅटिकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च क्रीत भाशेन आमकां शिकयता की बरवंसो म्हूण एक दैवीक गूण, अ थियोलॉजिकल वर्च्यू, आनी हो गूण क्रीत भाशेन ह्या आमकां सगल्यांक आसूंकूच गरज. आनी ह्या गुणा वरवीं बाबा भयणीनो, आमच्या काळजांत आमचे भितरल्या भितर एक आशा वाडटा. क्रीत देवाचें राज ह्या संवसारांत विस्तारूंक, खुशालकायेन दादोसकायेन ह्या संवसारांत जिवंक, देवाचेर पातयोंक आनी जें कितें देवान आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं बासायलां ताचेर विस्वास दवरून आमच्या बळाचेर पातयोन न्हय, पूण देवाचे शक्तीचेर पातयोन आमचें जोण एकल्याचें जिवीत आमी ह्या संवसारांत जियोंक. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, मान्यवंत पाद आग्नेल क्रीत भाशेन असलोच जिवीत जियेलो, बेस बरो समजलो कशे तरेन आपलें जिवीत ह्या संवसारांत, आपल्या समुदायांत, आपल्या कुटुंबांत, समाजांत जियोंक जाय पळय तें. आनी ह्याच पासत तो आमकां सगल्यांक एक देख आनी आदार. ताच्या कुटुंबाचेर नदर मारल्यार बाबा भयणीनो, व्हडलो तांचो कुटुंब, मारिया सिन्फरोज आनी मिंगेल आर्कांज, ताचो आवय बापूय, 9 जाण भुरगीं, पादाग्नेल 6 भुरगो. तांचे कुटुंबांत, फामिलीन क्रीत भाशेन ती बरवंशान जियेलीं. येदो व्हडलो कुटुंब आसून देवाचेर सदांच पातयेलीं आनी देवान तांकां सांडूंक नात. पादाग्नेलाच्या जिवितान जायतें वयर सकल जालें. तो ल्हानूच आसतना आवय बापूय मेलो. तुरी आसतना ताणें आपलो भावार्थ देवाचेर तिरायलो. ताणें अणभवल्लो हो भावार्थ घेवन देवाचें आपोवणें मानून घेतलें आनी आपोवण्यांक तो साक्षी जालो, विस्वाशी जालो आनी तें आपोवणें ताणें आपल्या जिवितान पाळलें. प्रितीचे बाबा भयणीनो, तांच्या कुटुंबांत जायतीं चॅलेंजीस, आव्हानां आयलीं, पूण तो एक बरवंशान भरलेलो मनीस आसलो देखून, ताचो आवय बापूय बरवंशाचीं मनशां आसलीं देखून सगल्या तांच्या ह्या आव्हानांचेर तांणी जैत व्हेलें आनी देवाची खुशी आपल्या जिवितान तांणी पाळली. मान्यवंत आग्नेल जेन्ना सेमिनारींत आसलो तेन्नाय बी सेमिनारिस्टाच्या जिवितान जायत्यो चॅलेंजीस आसतात. जेन्ना कोणूय पाद्री जावंक वेता, माद्र जावंक वेता, तांच्या जिवितान जायत्यो आडकोड्यो सोंसच्यो पडटात. जायते पावटी तांच्या जिवितान क्रीत भाशेन निराशीपण येता. जायते पावटी जिवितान ताण्ण्यो येतात. थोडे पावटी धांवन दिसता. असले वेळार मान्यवंत आग्नेल आपल्या सांगात्यांक क्रीत भाशेन बुजवण दितालो. आपल्या सांगात्यांक तो सांगतालो की उचामोड जावं न्हय,
उचामोड जावन कांयच फायद्याचें जायना. देवाचेर विस्वास दवरून आपलें फुडलें पावल मारूंक जाय. ही पाद आग्नेलाचीं उतरां. जेन्ना तो राशोलचे सेमिनारींत एक आत्मीक गुरू कसो वावुरतालो तेन्ना दुसरे त्या सेमिनारिस्टांक कितें भाशेन तो आदार दितालो. देवाचें आपोवणें तिरावंक, देवाच्या आपोवण्यांक विस्वाशी रावंक. आनी भाशेन बाबा भयणीनो, मान्यवंत पाद आग्नेल आमकां सगल्यांक आदार आमच्या सगल्या ह्या थाण्यांचेर, आमच्या जिवितान येतल्या आव्हानांचेर, आमच्या जिवितान आसलेल्या कितें भाशेन ज्यो चॅलेंजीस आसात तांचेर जैत व्हरपाक. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक जेन्ना आमी ताचो दीस समोर रोमतांव, आयचीं वाचपां कितें भाशेन ह्या विशयाचेर आमकां आनिकूय आमच्या जिवितान नवसोनी हाडूंक आदार दितात. पयले सुवातेर बाबा भयणीनो, आमी देवाचेर पातयोंक जाय. जें कितें देवान आमकां बासायलां, हांव तुमचो मोग कोत्तां. म्हज्या मोगांत रावात. हांव दाखवेल, तुमी फांटे, म्हाका चिटकून रावात. हे भाशेन जायते देवान पवित्र पुस्तकान आमकां दवरलां. कितें भाशेन ह्या पवित्र पुस्तकाचे शिकवणेक आमी विस्वाशी आसूं, ताचेर आमी पातयोंक, आमचो बोवाळ जेजूचेर आमी दवरूंक. आनी ह्याच पासत जेजू म्हणटा, तुमचीं काळजां उचामोड जावं नाय. जावं आमच्या खासगी जिवितान, जावं आमच्या फामिलींत, आमच्या वावर कोत्तल्या सुवातांचेर, आमच्या समाजांत जायतीं वयर सकयल जाता. असले वेळार बाबा भयणीनो, पाद आग्नेला भाशेन आमी बोरवोसो सोडूंक न्हय, पूण बोरवोशान बोल्लोलीं मनशां जावन आमचो भावार्थ, आमचो मोग देवाचेर आमी दवरूंक. आनी हेंच आमचे जिवितान आमी करूंक. देवाचे मांडवडीक आयतीं आसूंक, बोरवोसो सोडूंक न्हय, पूण बोरवोशान बोल्लोलीं आमी जावंक आमकां सगल्यांक आमंत्रण. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. ह्या संवसारांत ताचेर नदर मारल्यार बाबा भयणीनो आमी म्हणटा, वी आर इन अ वुका वर्ल्ड, वॉलटायल सिट्युएशन. आमच्या जिवितान संवसारांत सगल्याक आमकां दिश्टी पडटा. अनसर्टनिटीज, कित्याचीच गॅरंटी ना कितें जातलें आमच्या जिवितान, कशे भाशेन आमी फुडें चलतले हाची जायते फावटी आमकां गॅरंटी ना. तेच भाशेन हो समाज, संवसार, आमचें जिवीत कॉम्प्लेक्स जालोलें आसा, तितलें सोंपें न्हय. जायते तरेच्यो वस्तू आमच्या जिवितान भितर सरलेल्यो आसात आनी जायते फावटी एम्बिग्विटी आमकां समजना. असल्या संदर्भांत बाबा भयणीनो, आयचो सेवा धर्म कितें भाशेन आमकां उलो मारता की आमी जण एकल्यान देवाचेर पातयोंक, देवाचेर आमचो बोवाळ तिरावंक आनी बोरवोशान बोल्लोलीं मनशां आमी जावंक. आमी सगलीं यात्रेकारां. ही यात्रा आमी चलता, जिविताची यात्रा ती. आनी हे जिविताचे यात्रेंत आमकां जायतें बरें तशेंच बरें नोयतें मेवता. आनी हे वेळार आमी हे यात्रेक वेंग मारूंक, ही आमची यात्रा बोरवंशाची यात्रा करूंक मान्यवंत पादाग्नेल आमकां सगल्यांक आमकां आपयता आनी आमकां सगल्यांक जेजू सरशी व्हरोंक तो वावुरता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज जेन्ना आमी मान्यवंत पादाग्नेलाचो दीस समोरमता, ताची देख आमच्या जिवितान घेवया. जेजूचेर आमी पातयोया आनी पाद आग्नेल शिकयता ते भाशेन खरेंच बोरवंशान बोल्लोलीं मनशां आमी जावन संवसारांत एकामेकाक बोरवंसो आमी जावंक वावरुया. आनी हे वेळार
क्रीत पाद आग्नेल ताका सांताचो मान फावो जावंक आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं आमच्या मागण्या वरवीं आमी देवा कडेन कोतकोत्यान आयचे दिसाक ह्या फेस्ता समयार मागुया. आमच्या जिविताची बरवंशाची यात्रा फुडें व्हरूंक त्याच देवाच्या आदाराची आमकां गरज म्हूण ओळखून घेवन आमच्यो थोड्यो गरजो सर्गींच्या बापा मुखार दवरुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक क्रिस्ती भावार्थाची तत्वां शिकयतना जिवितांत येतले आटे विटे आनी अन्यायांक काळजीदारपणान फुडो करूंक आनी जिविताची यात्रा बोरवाश्यान करूंक शिकयल्यार पुरो म्हूण पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सगळ्या देशाच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. देसा देसा मदें उपरासतले प्रश्न संवाद करून सुटावे करूंक झुजां मोडां सोंपोवंक आनी सगळ्या संवसाराक शांतीची किरणां फाकोवंक फावो ते उपाय तांणी घेवंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. मानिवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोना खातीर आमी मागुया. पवित्र सोबेन ताचें भाग्यवंतपण ओळखून ताका बेगीनूच भाग्यवंत म्हूण परकोटूंक मागतना आमी सगळ्यांनी ताची देख आनी प्रेरणा घेवन भाग्यवंतपणाचो रस्तो दवरूंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मानिवंत आग्नेलाच्या भक्तांनी व्हडा मोगान नोवेनाची तशेंच आयच्या दिसाची तयारी करूंक आपलो सहकार दिला. तांचेर तशेंच तांच्या गोराब्यांचेर देवान आपली उपोट बेसावां ओतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मानिवंत आग्नेलाच्या भक्तां आनी आमा सोमेस्तां पासत मागुया. जिविताची यात्रेन जेजून बासायलोल्या सर्गीच्या जिविताची आशा धरून आमी बोरवाश्यान पावल मारूंक आमकां शिकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मोगाड बापा, ही आमची मागणी दोयेन आयकून घे. आमचेर जावन एकल्याचेर आमच्या कुटुंबांचेर तुजो आशिर्वाद देवय. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुझ्या पोही दोळ्या मुखार बापा एकूच उडोगोवो जेजुनी मधुरको तुझो उंड्या भितर लिखता कोळ्यो तशी जेजू सोमे सोनी किरकोळपाक किंबुगी तुझी गोवाच्यो कोऱ्यो आमी उदकाचे थेंबे आमी जेजूचे सादे आमी गोवाच्यो कोऱ्यो आमी उदकाचे थेंबे आमी जेजूचे
मोज्या भावा भयणीनो, ही आमचें बलिदान, आमचें जिवीत सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मोलाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पोर मानून घेवूं. पवित्र बापा, आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक वेळावेळार तुजे पुता शिसाचे पांय धुले. ताची देख घेवन पवित्र सभेच्या सोर मुणयाऱ्यांक खालतेपणीन दुसऱ्यां पासत मेहनतीन वावरूंक आनी हे भाशेन आपणाकूच एक आत्मीक बोली करूंक तुका भेटोवंक तांकां आदार दी म्हूण आमी विस्वासान मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगोडटांव. तीर बोरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्यांक अंतरेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Surgani संसार बोला तुझ्या वैभवान मुसर्गी 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 तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. मुसर्गी 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 तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोट पोरगोटुया. तुझ्या कुसा आनी बरो जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवून आमची सोडवून को. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी पोक्तेपणेन उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागयोन सुजे बागयोन धर्म दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलोलें प्रार्थन सगलीं बरोबर सर्गींच्या बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गाय जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटलो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तन्याक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवंशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटेन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची गाबलूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची गाबलूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. बाबा भयणीनो ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
내가 우돌 모간 게다 내가 운도 모른 바다 또 세상과 바보자리 이루이되리 마투나미 사탕 바빠 burgi tuji satam kori baboin sogi satam bapa burgi tuji satam kori baboin sogi mogavato satamisa tortagoran tortagavan uzvaramfli betonito uzvaramcha jivitato zata pritve sakshi divo zata sargat suntos tuzo zata pritve sakshi divo zata sargat suntos tuzo bukik lagun pirik lagun baburotat dukit buru tolyami sonsar fulo lukapusu karzabuzu gojivonta pangruk nesu Vormoșaci diuli peto Gojivonta pangruk neso Vormoșaci diuli peto Devahutor mogan ketau Devahuno modul batau Toshil samka babozali Erui deri watunami Zatam bapa burgi tuji Zatam kori baboin sogi Zatam bapa burgi tuji Zatam kori baboin sogi Ogavato zatam bisa Chota gorak cholta gavan Dumdo mosli bejonecho Uzvaramcha jivitacho Zata pritve sakshi divo Zata sargar suntos tuzo Zata pritve sakshi divo Zata sargar suntos tuzo Bukik lagun pirik lagun Baboy rotat dukit buru Tolyami sonsar fulo Lukapusu karzabuzu Gurchi montak pangruk nesu Mormoshachi diuli peto Gurchi montak pangruk nesu Mormoshachi diuli peto Jesu आमचे काळजान आयिल्लो आसा. एक गरीबोर आमचे दोळे बंद करुया.
काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिनवासुया. ही आमच्या जिविताची यात्रा बरोवशान करूंक ताचीच घोटाय एक घडीभर उगीच रावन मागुया. प्रार्थुया. मोगाडा बापा, सर्गींच्या खाणा आनी पिवणा वरवीं दिनवाशी काळजान तुका आमी हें प्रार्थन कोत्ता. तुजे पवित्र सभेच्या सर मुणयारी तुजे शुभ वर्तमानाचे आनी संस्काराचे विस्वास सेवक आनी प्रिती मोगाचे देखीवंत परगोटणार जावंक तुका बापा मोहिमा दिवं आनी समेस्त मनशांक तुजी सोडवण पाव. ही आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आनीक एक पावटी इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार तुमकां जायत्या जाणांक पळोवन इश्टानो आमी खुशाल. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर उपोट बेळसावां घालची म्हणून आमची कालती मागणी. आयज पवित्र मिसाची भेट भेटयलोलो आमचो फादर जोकीन रिबेलो गोंयच्या प्रांताचो गोवा प्रोविन्सांचो प्रोविन्शियल तांकां आनी आजीर आसलेल्या सगल्या पिलाच्या पाद्रींक ही मिसाची भेट भेटयल्या खातीर आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तांचेर उपोट बेळसावां घालची म्हूण आमी मागता. मोगाडिश्टानो, आयज आमकां सगल्यांक व्हडा संतोशाचो दीस. ह्या दिसाक गोंयच्या आस्कार्याचो सुपुत्र मान्यवंत आग्नेल स्वर्गवासी जाल्यार 98व्या वर्सां भरलीं. हे 10 दीस तुमी जायते सॅक्रिफीस करून ह्या किरीत नव्यानांच्या मिसांनी वांटो घेतलो आनी ताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासून मान्यवंताचे मुजतीन एक तरी सैमावरती मिलाग्र घडोवंक मागलें देखून तुमकां सगल्यांक आमी उपकारी. ही परब न्हय पूण ताच्या पुण्यतिथीचो दीस तुमकां सगल्यांक हांव आमच्या संस्थेच्या आनी श्रेश्ठ वडिलाच्या नांवान संतोशाचो दीस आमी आवंडयता. मान्यवंत आग्नेलाच्या मुजतीन जायत्या जाणांक मागलोले उपकार आनी देणी फावो जाल्यात ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळोवची. जायती सैमावरती हो जपान जातात ताचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी हेर टेस्ट कोत्ता तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्नाची आनी पिडा बरी जाले उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येयल्यार आमकां आदार जातलो. कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आसा आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत. आमची कालती मागणी इश्टानो, हे देवाचे उतर वरात, वाचात, नियाळ करात आनी देवाच्या उतरांतल्यान वाडात. घडटा जाल्यार आनीकूय सुबेज धरून तुमच्या इश्ट मित्राच्या जावं जल्माच्या दिसाक लग्नाच्या दिसाक गिफ्ट कसो हे देवाचे उतर शिंपडायात. आमच्या पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या आमच्या भुरग्यांक तांच्या शिंगपांत आनी आकारणेक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. तशेंच आमच्या फादर आग्नेल ऑर्फनेजीन शिंगतल्या अनाथ भुरग्यांक आदार करूंक सोदतल्यांनी आमच्या ऑफिसांत वचून तुमचो आदार दिवचो. वावऱ्याचो इश्ट हे सातोडे दर ब्रेस्ताराक पिलाची संस्था ते उजवाडायता. तुमच्या संस्कृताच्या आदारान हे कोंकणी पत्र तुमच्या घरांनी ते पावता. फादर आग्नेल स्कॉल आनी वावराड्याचो इश्टाचें संस्कृतसांव दर वर्साक फकत 250 रुपया तुमी आमकां आदार दितली म्हणून आमी रावता. पिलाचो कोविंद हें पुस्तक आमच्या पिलाचो आनी इगोर्जेचो इतिहास आमकां दिता. तशेंच मान्यवंत आग्नेलाच्या जिविता वयर कोंकणी आनी इंग्लीश पुस्तकां
आमच्या पुस्तक शाळांत मेवतात ती तुमी घेवची आनीक ही जाणवाय पिलाची मानवंत आग्नेलाची तुमकां मेळटली. तशेंच फादर आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तू म्युजियम आमच्या कॉवेंटाच्या रुमांत तयार केल्लो आसा. मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी दैनीक मनान तुमी वचून ताचो अणभव घेवचो. आमच्या व्हडल्या सेमिनारच्या ग्रावंड फ्लोरान पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केल्लें आसा. पिलारचे मिशनार वेगवेगळे गांवांनी जावं भारतांत वा परदेशांत वचून जेजूक शिंपडायतात, परगडटात. त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या एक्झिबिशनान दाखोवड केल्या. मागता तो तुमी थंय वचून बरे भाशेन पळोवंक आनी अणभवंक. आयज 8 वरांचेर मानवंत आग्नेलाच्या दिसाक फादर आग्नेलो स्कॉलाच्या आंगणांत बरवोसो आमकां फटयना हो फ्री तियात्र आसतलो. बरयणार डॉमिनिक कार्वालो. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. तुमी जायत्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिवन जावं माटवाचो खर्च जावं फुलांचो जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सेमिनारीस शिंगतात तांकां तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटाव. आनी मानवंत आग्नेलाचे वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालो म्हूण आमी कालतेपणी मागता. मोगाड इश्टानो, आयज आमी मानवंत आग्नेलाच्या पांयाशी आयिल्लीं आसा आनी ह्या जाग्यार येवन वताचें नांव घेवन वताची माती उदकान फिरोवन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद मानवंत आग्नेला वरवीं अणभवलेलो आसा. आयज डॉक्टर बेंजामिन ब्रगांझा आल्तो पोर्वोरितान अशें परगड करूंक सोदता. आमची धूव काल ब्रगांझा पडले उपरांत सकला कोण्यांक एकदम चड दूख आसली. सुसूक जायना जावन आमी ताका GMCन दोतोराक दाखयलें. थोडे तेंप इलाज घेतूच दोतोरान ताका मेजर स्पायन सर्जरी करूंक एडवायस दिलो. आमकां भिरांत आयली. आमकां मानवंत आग्नेलाचेर भावार्थ आसा. आमी नोव्हेंबराचे 11 2024 वर्साक पयलें नोवेना आयकलें. तेच राती एका आमिगान आमकां खबर दिली की मुंबय हॉस्पिटलांत एक बरो दोतोर असली ऑपरेशन कोत्ता म्हूण. आमी मुंबय गेलीं आनी जोरी तर दोतोरांक जायतीं ऑपरेशनां आसलीं आमकां बेगीन करूंक जाय म्हूण ताणें नोव्हेंबराचे 20 अपॉयंटमेंट दिलो. पूण हें ऑपरेशन करतना जायतें रगत व्हांवतलें, नर्व डॅमेज जातली, ताका सारकें चलोवंक जावचें ना. अलायनमेंट ऑफ L4 आनी S1 गोडेक जावचें ना असलें जायतें आमकां सांगलें. तो दीस मानवंत आग्नेलाचो. ऑपरेशन 12:30 वाजता जावचें आसलें. आनीक एक एमर्जन्सी आसली देखून 3 वरां आमकां दवरलीं. हांवें मोबायल उगडलो. त्या वेळार 11:30 वरांचें पिलार लायव्ह मीस चलतालें. तातूंत हांवें आनी म्हजे धुवेन भावार्थान वांटो घेतलो आनी सगलीं कॉम्प्लिकेशन पयस करूंक आनी ऑपरेशन बरे भाशेन जावंक मागलें. 3 वरां ऑपरेशन जालें. रगत वचूंक ना, नर्व डॅमेज जावंक ना, अलायनमेंट ऑफ स्पायन L4 आनी S1 सारकें जालें. कांय त्रास पडूंक ना. दुसऱ्या दिसाक ते चलूंक लागले. दोतोर अजाप जाले. ऑपरेशन केल्लो तो दोतोर डॉक्टर समीर S. दालवी अशें म्हणूंक लागलो. We are proud to say that the surgery involving metal implants in her spine was uneventful and none of the surgery complications as anticipated ever took place, and the patient began walking the next day miraculously and surgery was successful. देवाक आमी आर्गांव दिताव आनी मानवंत आग्नेलाक बेगीनूच साताचो मान मेळोवंक मागताव. होय मोगाड इश्टानो, भावार्थान केलेलें मागणें. ऑपरेशनाक वेताना त्या वेळार पुर्यान मानवंत आग्नेलाचो उगडास करून मानवंत आग्नेलाक फुडें घालून देवाचो आशिर्वाद ताणें जिखून घेतलो. आयज आमी ह्या पवित्र जाग्यार आयिल्लीं आसात. आमचोय भावार्थ जागोवया, आमचोय भावार्थ तीर करुया. आमी जे मागताव ते आमकां मेळटलेच म्हणून ह्या भरवशान आयज ह्या मागण्यांत आमी भाग घेवया. आनी हे भाशेन
आमची इतेसावां, आमचे आवडे, आमचे प्रश्न, आमची दुयेंसां सगळीं भावार्थान मानिवंत आग्नेलाचे मुजतीन देवा बापाच्या हातान घालुया. आमची पासून मागतना जायत्या जाणांनी मागूंक लायिल्ले आसा, तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासून मागुया. ह्या नोवेनाच्या सुमयार आमी केलीत भशेन मानिवंत आग्नेलाक सातचो मान मेवचे खातीर मागतात, ताचे पासून मागुया. आमी जाणा इश्टानो, आमचे जायते भाव आनी भयणो परदेसांत कश्टवता, कितें घडटलें भिरांतेन जिवीत जियेता. केली भशेन आयर्लंड, अमेरिकांत असले जिवीत आमची भावा भयणां जियेतात. सायबा, तांकां राख, तांकां सांबाळ, तुज्या आशिर्वादान तांकां सगल्यांक बरो म्हणून ही सगळीं तेसांव आमी एकठांय करुया. हे वेळार आमी सगळीं उबी रावुया आनी मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावुया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चोल्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. आमच्या घरांनी जायतीं जाणटीं आसात, दुयेंत आसात, तांचोय उगडास करुया. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक सातचो मान मेळूंक मागणे. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोड पोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेला सातचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मी सोबतूच पिडेवंताचेर आशिर्वाद इगोर्जेंत आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. Utraco, Gorgota goto, Gorgota ravaz, Gorgora sarko, Sherma vakacha, Uskolo kwoco, Mistortana, Ajbur godiso, Bappa priticha, Marta tuj porza, Bagoyama somestaci așa, altaraco man, Fakur tuj bogta, Padagnela kamcha, Priti bavak, Bappa priticha, Magta tuj porza, Bagoyama somestaci așa, altaraco man, Fakur tuj bogta, Padagnela kamcha, Priti bavak.